पुढे हे फाटल्यान प्रॅक्टिकल करून नमस्कार. आकाशवाणी पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल राती देशाक संबोधीत करून राष्ट्रहीत आपल्या खातीर सर्वोच्च आसा अशें सांगलें. अस्तुरी आरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभेत नामंजूर जाल्या उपरांत शेनवारा राती प्रधानमंत्र्यांनी 8.5 वरांचेर देशाक उद्देशून केल्ल्या भाशणांत विरोधकांचेर टिका केली आनी समेस्त देशांतल्या आवय भयणींची माफी मागली. अस्तुरेंच्या ताकीक देशांतले विरोधी पक्ष संसदेत येवपा पासून आडावपाक शकना अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांतल्यान शिटकायलें. मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे. हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है. महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी भी रोक नहीं पाएंगे. सिर्फ वक्त का इंतजार है. नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है. वेंचणुकेच्या रणधुमाळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज अस्तंत बंगालांतल्या बापुरा जिल्ह्यात विश्वपूर हांगा विजय संकल्प रॅलीक संबोधीत केलें. भाजपाची मोख विकसीत भारत आसा आनी ह्या विकसीत भारतात चलयांची भूमिका महत्वाची थारपा खातीर भाजपा वावुरता. बायलांचे अधिकार ना करपी घुसखोरांक आश्रय दिवपी तृणमूल काँग्रेस बायलांक अधिकार मेळोवन दिवपाच्या वटेन ना असो आरोप प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत केला. टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने, क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है. इसलिए टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया. साथियों, ये वही टीएमसी है जो घुसपैठियों को लाभ देने के लिए हर कानून नियम तोड़ देती है. ये वही टीएमसी है जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है, संविधान की भावनाओं का गला घुटने में लगी हुई है. ज्या काँग्रेस पक्षान देशाचेर 50 वर्सां परस चड काळ राज्य केला तांणी केन्नाच अस्तुऱ्यांक 33% आरक्षण दिवपाची इच्छा दाखयली ना. आयज देशाची राष्ट्रपती एक अस्तुरी आसा आनी हो भारतीय जनता पक्षाच्या समावेशी राजकारणाचो परिणाम आसा. काँग्रेस पक्ष, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आणि डीएमके सारखे पक्ष फकत आपल्या कुटुंबातल्या लोकांकूच फुडें करपा खातीर वावुरतात असो आरोप मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी नारी शक्ती वंदन विधेयकाचेर मत उक्तायतना केला. आपने 50 साल में देश पर जिस कांग्रेस पार्टी ने राज्य किया
उस कांग्रेस पार्टी ने कभी 33% वुमेन्स को रिजर्वेशन नहीं दिया। जिस पार्टी की महिला प्रधानमंत्री रही, लेकिन उस पार्टी ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का काम कभी नहीं किया। इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गर्व से कहता हूं, आज इस देश की प्रेसिडेंट एक वुमन है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका कैंडिडेचर हुआ और आज शी इज द प्रेसिडेंट। मैं गर्व से कहता हूं कि महिलाओं का सम्मान करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। रिसेंटली द दिल्ली चीफ मिनिस्टर इज अ वुमन चीफ मिनिस्टर, एज अ कार्यकर्ता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने दिया। ये सपा हो, कांग्रेस हो, डीएमके हो, तृणमूल हो, ये सभी पार्टी ये फैमिली राज्य पार्टी है। हमेशा के लिए खुद की फैमिली को आगे करने का काम इन्होंने किया है। आपने देखा तो पिछले 12 साल के टेन्योर में भारतीय जनता पार्टी ने हर तरफ जो जो काम अच्छे काम देश के लिए किया, उस काम को अपोज करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। नारी शक्ती वंदन अधिविधेयक संसदेत मान्य ना जावप ही दुखदिणी गजाल आसा अशें मंत्री रमेश तवडकार हांणी पत्रकारांकडेन उलयतना सांगले। विरोधी पक्षासयत सगळ्यांनी ह्या विधेयकाचे समर्थन करपाक जाय आशिल्ले अशें तांणी मुखार म्हळां। महिलांक 33% रिजर्वेशन दिवप आनी ह्या विशयाचेर आदी सुद्दां आसली काँग्रेस उलयताली, ऑपोजिशन जे आसा ऑपोजिशन दिसतालें की तांचे एजेंडा आशिल्लो की महिलांक रिजर्वेशन, कारण आमच्या देशाची लोकसंख्या आसा 50% जेंट्स आनी 50% महिला आसा आनी त्यामुळे महिला प्रमोट करप हो बऱ्याच वेळाचेर सगळ्या पक्षांचो एजेंडा आशिल्लो आनी तातूंत म्हणजे आमचो एजेंडा आशिल्लो आनी त्या एजेंडानुसार जो आसा काल ते बिल हाडलें। खरें म्हळ्यार ती दुर्दैवी गजाल आसा, म्हणजे एक उलयता एक आनी करता एक, म्हणजे उलोवप एक आनी कथनी आनी करणी वेगळी आसा, अशा प्रकारचो हें लक्षांत आयलें आनी त्यामुळे खऱ्या अर्थान म्हणजे सपोर्ट करपाक जाय आशिल्लो, त्या कोणें करूंक ना की त्यामुळे दुर्दैवी गजाल आसा। त्यामुळे हो विशय आसा न्ही, खऱ्या अर्थान जे आसा न्ही की भारतांतल्या आमच्या ज्यो महिला आसा, महिलांच्या संदर्भांत आसा न्ही विरोधी पक्षांच्या लोकांची कितें भुमिका आसा ही आज स्पश्ट जाल्ली आसा। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लयराईच्या जात्रे निमतान सुरक्षा व्यवस्था पळोवप्यांक भाविकांक आनी धोंडांक जात्रेच्या दिसा शिस्त पाळपाचो आग्रो केला। शेनवारा राती लयराई देवीच्या जात्रे निमतान जाल्ल्या मॉक ड्रिलाची पळोवणी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केली। त्या वेळार तांणी कांय आदेश दिल्यात। त्याच्या उपरांत आमकां घेवपाक जाय तेच्या पेक्षा चड प्रिकॉशन आमी ह्या वर्सा घेतल्या आनी म्हाका दिसता आमची सगळ्यांची ही जबाबदारी आसा आनी सगळ्यांची जबाबदारी आसल्या कारणान थंयसरूच तो एखादो लोकेशन हाल्लो किंवा एखाद्या लोकेशनाचेर कितें इन्सिडंट जालो आमी फुडें वचून लोकांक मदत करपाचें काम आमी सगळ्या जाणांनी करचें पडटलें। म्हणून तें पुलिशेचें काम, तें कलेक्टराचें काम किंवा तें फायराचें काम ना किंवा तें दोतोरांचें काम न्हू, कितेंय जरी इन्सिडंट जालो दॅट इज आवर ड्युटी। लोकांचो खंयसरूच म्हणजे हांव तर म्हणटा की लोकांक कसल्याच पद्दतीचो इजा जावंक जायना हें आमी सगळ्या जाणी पळोवचो पडटलो। एखादो पडलो, एखादो उखलतो, कोण धुकलता आसत आनी कोण जर मस्ती करता आसत जाल्यार ताका ओडून भायर काडपाचें काम तितकेंच आमी करचें पडटलें। देवी लयराई जात्रेच्या दिसा सगळ्या तरेच्या वाहनांक शिरगांवात बंदी आसतली। मुळगांवांतल्या वेगवेगळ्या भागात वाहनां दवरपाची व्यवस्था केल्या। ह्या वेवस्थेक सगळ्या भाविकांनी आनी धोंडांनी हातभार लावचो अशें आवाहन येरादारी पुलिसांनी केलां। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि DD TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नाव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं तुम्ही दूरदर्शनावेले फामाद कार्यावळींचो आनंद घेवपाक शकतात। ताचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत
हे ॲप डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. तितल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.